गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. पणजे पालिका गार्डनांत सांपडली भिकाऱ्याची मेल्ले अवस्थेन कूड सोरो पिवन पडून तकलेक माल लागिल्ल्यान मरण आयिल्ल्याचो अदमास. पुलीस घडणूक थळार फुडलो तपास सुरू. कर्करोगाच्या तपासणे खातीर गोंयकारांक वचचें पडचें ना. भायल्या राज्यांत फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर जेएमसीन पेट स्कॅन सुविधा आसतली उपलब्ध. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची माहिती. गोंयचें म्युझियम फाटलीं 5 वर्सां जालीं तात्पुरते आदिल शाह पॅलेसींतले फकत 4 दालनांत मांडलां म्युझियम. कितल्योश्योच मोलादीक वस्तू पडल्यात स्टोर रुमांत. नव्या म्युझियम बिल्डिंगेच्यो फकत गजाली. 4 खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी एकठांय केले रगाडा न्हंयच्या उदकाचे नमुने. प्रशासनाच्या बेजबाबदार कारभाराचेर थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. राज्यांत ल्हान ल्हान कुडींनी चलपी मसाज पार्लरांचेर जातली कारवाय. दर्यादेग वाठारांतली अंधाधुंदी बंद जावपाची गरज म्हणटा मंत्री विश्वजीत राणे. फुडल्या अधिवेशनांत हाडटा कायद्यान दुरुस्ती. शिगावा जाल्ल्या स्वयं अपघातांत एका तरणाट्याक मरण. मिरियम फार्मा लागीं घडलो अपघात. कुळे पुलीस फुडलो तपास करतात. आतां खबरो विस्तारान. कर्करोगाच्या तपासणे खातीर गोंयांतल्या लोकांक आतां भायल्या राज्यांत वचचें पडचें ना. फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर जेएमसीन पेट स्कॅन ही सुविधा उपलब्ध करून दितले आनी हे खातीर सुवात लेगीत निश्चित केल्या. भायल्या राज्यांनी पेट स्कॅन करपाक पयशे घेताले. गोंयांत ही सुविधा फुकट आसतली अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. हॉस्पिटलाची चर्चा झाली पूर्णपणे. जे काय आम्हाला परमिशन्स पाहिजे काय काय गोष्टी कारण आम्ही वाढवलेलं आहे हे सगळ्या गोष्टी आम्ही मार्गावर लावायचा आमचा प्रयत्न असणार. आणि एक गोष्ट म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये आम्ही आता पेट स्कॅनची सुविधा ताबडतोब आम्ही जागा आयडेंटिफाय केलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ते क्लिअर केलेलं आहे. पेट स्कॅनची सुविधा आम्ही उपलब्ध करून देणार म्हणजे लोकांना दुसरीकडे जायची गरज नाही. DDSSY आणि सरकाराच्या हॉस्पिटलाचे गोवा मेडिकलच्या माध्यमांतल्यान पेट स्कॅनची फेसिलिटी अवेलेबल आसतली फुडल्या 1-2 म्हयन्यां भितर. आनी ते बी मुख्यमंत्री काल पास करून आमकां दिल्ले आसा. आनी हे सगळ्या गोष्टी जेन्ना आमी म्हणटा गोवा मॉडेल कारण थंय भायर गेल्यार तुमकां पयशे दिवचे पडटा पेट स्कॅन करपाक. हे कितले हजारांनी रुपये दिवचे पडटा. ते गोवा मेडिकल कॉलेजान योग्य तरेची फेसिलिटी उपलब्ध जातली जे खंय भायर वचून तुमकां ट्रिटमेंट पेट स्कॅन वेगळ्या तरेचे इश्यू कारण पेट स्कॅन केल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की भितर कितें आहा ते कॅन्सराचे पेशंटाचे संबंधीत ते तुमकां बरोबर कळोवन येता. ह्यो सगळ्या गोष्टी काल कॅबिनेटान आनी फायलच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्री आमकां करून आमकां दिल्ले आसा. आमचे हे खातें योग्य तरेन फुडें व्हरपाक आमचो प्रयत्न. So yesterday's cabinet decision, how much it will help to take more doctors and all? Very good. That's the discussion me and Honorable Chief Minister have already had. And having more doctors on board is our objective. गोंय हे फकत देशांतलेच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावेले एक नामनेचे पर्यटन थळ. मात ही पळयात अशा गोंयच्या राज्य म्युझियमाची कशी अवतिकाय जाल्या. पणजे आदिल शाह पॅलेसीन तात्पुरते सुवातेन फकत 4 दालनांत हे म्युझियम सद्याक आसा. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. गोमंतक सुनापरांत गोंय हो आमचो असो एक प्रदेश जंय साबार राज्यकर्त्यांनी राजवटी केल्यो. कदंब, आदिलशाही, पोर्तुगेज अश्यो राजवटी गोंयांत रुजल्यो, तिगल्यो आनी वाडल्यो लेगीत. हो सगळो बरो वायट इतिहास हे आमचे गोंयचे दायज. मात हे दायज सद्याक कसल्या स्थितीत आसा ते जाणात तुमी? 7 वर्सां फाटीं पाट्यावयली गोंय सरकाराची म्युझियम इमारत मोडली. 2019 वर्सा सावन म्युझियम पणजे आदिलशाह पॅलेसींत मांडला. मात थंय आमचे दायज घुस्मट्टा. 1414तले फक्त 4 दालनांनीच हे म्युझियम मांडला.
हेर गिरेस्त दायजांच्यो वस्तू स्टोर रूमात पडल्यात. पालाशेंतल्या पुराय 12 दालनांचो खंय जीर्णोद्वार करून म्युझियमा खातीर वापर करतले. त्या भायर पोन्न्या गोंयांत 10,000 चौखण मीटर जमीन खासा फकत नवीन म्युझियम बिल्डींग बांदपा खातीर घेवपाचे आसात. त्या खातीरचो DPR जाला आनी रोखडेच टेंडर काडटले म्हणून वस्तू संग्रहालय खात्याचे संचालक वासू उसपकार हाणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. Now we have this building now hand over to our museum department in the month of July. Now also we moved file for this restoration of this building and putting the display in this Adil Shah Palace or Old Secretary building. Also our new museum building is coming up. DPR almost ready and we have to send it as a Old Goa. Old Goa, this near Ella Farm. It is see that close to the World Heritage site. Old Goa World Heritage just Place is identified for the new. place identified झाले सगळी handover झालेली आसा and almost is a 10,000 square meter is the area. So already plan everything is ready. So we are coming there. One new museum is also coming here there that side and also this museum, this area or Old Secretary also we are putting showcasing as a complete museum. जे सद्याक हे तात्पुरते म्युझियम आसा तेच आदिलशाह पॅलेसीत कला अकादमी आणि स्मार्ट सिटीच्योय कचेऱ्यो आसात. तांकां खंय ह्यो सुवात्यो रित्यो करपाक सांगल्यात. ते थंयच्यान गेले काय पुराय आदिलशाह पॅलेसीच्या दालनांचे रिपेअर करून ती म्युझियमा खातीर वापरतले. At present, on ground floor, completely under the control of museum. On top floor, one side is a Kala Academy, and they will shift because they are already their work ready. And one side is smart city. They will also shift. They are also shifting from here. So once they are shifting, because simultaneously we will start of restoration of this building. अशें म्हणटात की जे आपलो इतिहास विसरतात ते आपलो फुडार घडोवपाक शकना. घडये गोंय सरकार इव्हेंटाच्या बोळांनी ही ओपारी विसरला आसूये. पळोवया तांकां केन्ना जाग येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. साकोड्डेच्या रगाडा न्हंयतल्या उदका प्रदुशणाच्या सुमार 1 म्हयन्या उपरांत उदका स्त्रोत, भलायकी, प्रदूषण नियंत्रक मंडळ तशेंच उपजिल्लोधिकाऱ्यान उदकाचे नमुने एकठांय केले. पूण थळावे लोक प्रशासनाच्या वेळ मारून व्हरपाच्या धोरणाचेर मात्तूय खोशेनात. साकोर्डेच्या रगडा न्हंयतले उदक प्रदूषित जाले उपरांत लोकांनी पिवपा खातीर शुद्ध उदकाची मागणी केल्ली. पूण लोकांचे हे मागणे कडेन पंचायत तशेंच प्रशासनानूय पुराय दुर्लक्ष केल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. लोकांनी स्पॉट इन्स्पेक्शनाची मागणी केल्ली खरी, पूण तशें कांयच जावंक नाशिल्ल्याचे विपिन नायक सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आज आमचे जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलेलें. कलेक्टर स्वता जावन आनी तेच्या नंतर आमच्या वांगडा वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट तशेंच PWDचे तशेंच PHCचे त्या भायर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे जे ऑथॉरिटीज आसले ते सगळे आयज साकोड्ड्याचो जो आमचो जो प्लांट आसलो त्या प्लांटा कडेन आयले. तेंच्यांनी वॉटर सॅम्पल्स घेतली. वॉटर सॅम्पल्स घेता आसतना टोटल ओवरऑल 4 सॅम्पल घेतले. पयले सॅम्पल आसले ते रॉ वॉटराचे घेतले. रॉ वॉटराचे सॅम्पल घेतकीर तेंच्यांनी जॅक वेलांतल्यान ते उदक जे टॅपांतल्यान येता तेजे सॅम्पल घेतले. तेच्या नंतर जे एक्च्युअल पॉयंट ज्या जाग्यार ते पोल्युशन जाता अशें आमच्या ग्रामस्थाचे म्हणणें आसलें त्या जाग्या वयले एक सॅम्पल घेतले. तसो आमी एक गांवान येवन एक सॅम्पल घेतले. सो ही सॅम्पल घेतली खरी, बट आमच्या साकोड्ड्या गांवचो जो प्रश्न आसलो तो खंय ना खंय सुटलो ना अशें आमकां दिसता. ज्या तरेन ते कलेक्टरान नोटिफिकेशन दिल्लें तितून आमकां पुरेपूर खबर आसलें आनी आमी कलेक्टराक म्हटलेलें की बाबा जेन्ना इन्स्पेक्शन करपाक येतले तेन्ना म्हाज्या हिसपान जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले त्या मनशाक जो कोण मनीस पोल्युशन करतालो तेका ऑलरेडी तो अवेअर आसलो ह्या गोष्टी बद्दल. सो आमी तेजे कडेन परतूय तेन्नाय म्हटलेलें की आमकां स्पॉट इन्स्पेक्शन जाय. कलेक्टरान म्हटलेलें आमी एग्री करतले. आतां तेंच्या सॅटिस्फॅक्शना खातीर म्हाका दिसता की आमी तें इन्स्पेक्शन ऑलरेडी केलें तेंच्या इन प्रेझेन्स. सो प्रोबेबली तेजो रिपोर्ट जो आसा तो खरोच पॉझिटिव्ह येतलो. कारण तूं कोणाकडेन जेन्ना वयता आनी जेन्ना तूं तयारेन आसतलो की बाबा ऑलरेडी तो मनीस ऑलरेडी रेडी आसलो की बाबा हें सगळें
येवपाचें आसा सो तेणें सगळें कितें आसा तें सगळें निवळ करून दवरलेलें. सो जे उदकाचें जें आमकां जे सॅम्पल मेळ्ळा तें आमकां तरी अशें दिसता की ताचो जो रिपोर्ट आसा तो बरोच येतलो आनी जें कितें पोल्युशनाचें आसा तें खंय ना खंय फाटींच उरलें. उपजिल्लोधिकारी अक्षय पटेकराच्या फुडारपणाखाला उदका स्रोत भलायकी तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी 4 सुवातांचेर वचून उदकाचे नमुने एकठांय केले. पूण सुमार म्हयन्या उपरांत जाल्ले हे पळोवणेचो आनी उदकाच्या नमुन्यांचो निकाल वेगळोच येतलो असो आरोपूय लोकांनी केला. सो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो जो रिपोर्ट येवपाक जाय आसलो ऑलमोस्ट आता 16 तारखेच्या नो मॅटर चालू आसा बट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो अजून रिपोर्ट येयल्लो ना आणि तो म्हणटा की आमी थोड्या दिसांनी तुमकां सबमीट करतलो. आता ऑलमोस्ट ह्या गजालीक एमर्जन्सी सिच्युएशन आसून अर्जंट मॅटर आसून कित्याक इतलो डिले जाता तें कळना. जी कारवाई जावपाक जाय आसली डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा की आपणाक जे सीआरपीसी सेक्शन लागता त्या सेक्शना अकॉर्डिंग तेका फक्त जो मनीस पोल्युशन क्रिएट करता आणि तो न्यूसन्स करता रिव्हर बेडाचेर तेजेरूच फक्त एक्ट करपाक शकता. तेज्या अकॉर्डिंग तेणें नोटिफिकेशन ऑलरेडी पुलीस इन्स्पेक्टराक दिला रिपोर्टा प्रमाणे की तेजेर एक्शन जावची म्हणून. हावेवर आमकां जे ओव्हरऑल जे आमचे गांवचे एक सॅटिस्फॅक्शना खातीर जे रिपोर्ट पंचायती थ्रू कडल्यान जावपाक जाय तो अशें दिसता की अजून पर्यंत जाल्ली ना. आमचो गांवा कडल्यान परतूय असो एक आरोप आसा आमच्या गांवच्या थ्रू लोकांक की पंचायत आमकां अजून पर्यंत जो सपोर्ट दिवपाक जाय आसलो तेजेर एक एफआयआर जावपाक जाय आसली. ते म्हणटा की आमी कंप्लेन केल्या बट त्या हेजेर अजून एफआयआर जाल्ली ना. आमी सरपंचा कडेन डेप्युटी सरपंचाक प्रश्न केलो तेन्ना ते म्हणपाक लागले की आमी अजून प्रोटोकॉल करता. तेणें लास्ट जेन्ना मिटींग जाल्ली कलेक्टर ऑफिसांत तेन्ना म्हटलेलें की तांकां आदोगाद डेटी दीत आसा. सो अशें दिसून येता की बाबा पंचायती पडोनूच गेल्ले ना. 2 दीस उपरांत आज इन्स्पेक्शना ते उपजिल्लाधिकारी हांगा आयिल्ले तेंच्यांनी सगळे डिपार्टमेंट आसले तेन्ना ते डिपार्टमेंट सगळे आसलेले आनी जेन्ना रगडा न्हंयचे तेंच्यांनी सॅम्पल काडले लोकांनी तेंच्यो मागणी ज्यो घराण्यो आशिल्ल्यो लोकांच्यो त्योच तांकां सांगल्यो की उदक आमकां शुद्धीकरण ना हें ना तें ना. तेन्ना जे मत्स्यपालन करता थंय ते वचोन येयले. थंय पयल्या जो मत्स्यपालन करपाची जे खोदाई केल्ली जावं हें केल्ली थंयच्यान ते उदक न्हंयेन सोडटा अशें म्हणून पयलीं दुबाव आशिल्लो. जेन्ना पोल्युशन बोर्डाचे अधिकारी 22 तारखेक थंय गेल्ले तेन्ना तांकां तो सगळो परिसर ओलसर दिसलेलो. तेन्ना ते पिठांतलें उदक काडून वेस्टेज जाल्लें तें उदक काडून ते पंपाद्वारे ते मळ अशें सोडटाले आपल्या जमन्यान तितूंतल्यान ते न्हंयेक वयताले. ते तेंचे पोल्युशन बोर्डाचे कंट्रोल बोर्ड जे ऑफिसर येयल्ले पोल्युशन बोर्डाचे तेंच्यांनी ते पळयल्ले आनी तेणी सांगलें की ते दिसा ते लालसर आशिल्ले. पूण आयज पळयलें जाल्यार जवळ जवळ आज तेंच्यांनी कितले दिसांनी उपरांत जवळ जवळ 10-15 दिसां उपरांत आज जेन्ना इन्स्पेक्शन गेलें तेन्ना आयज पळयलें जाल्यार त्या जाग्यार सामकी सुकें आशिल्लें खंयच यें नासलें. तेजे पयलीं जो कोण हे आसा थंयचो जे कोण मत्स्यपालन करता तेणी तेजेर सगल्याक JCB भोंवडयला अशें लोक म्हणटा. गोमंतक TV खातीर साकोडच्यान एकनाथ खेडेकर. राज्यांत ल्हान ल्हान कुडींनी मसाज पार्लरां चलतात. दर्यादेग वाठारांत अंधाधुंदी चल्ल्या. हाचेर आळाबंद हाडपा खातीर सरकार फुडल्या अधिवेशनांत कायद्यान दुरुस्ती हाडटले. मंत्री विश्वजीत राणेन म्हायती दिली. मसाज पार्लरां ही थारायिल्ले नेमा प्रमाण आसपाक जाय थंय प्रशिक्षीत लोकूच मसाज दिवपाक आसप बंधनकारक आसा अशेंय विश्वजीत उलयलो. गोंय हे देशांतलेंच न्ही जाल्यार आंतरराष्ट्रीय पातळीवेलें एक पर्यटन राज्य जावन आसा. मात सद्याक गोंय गाजता ते बरे पर्यटना परस वायट पर्यटना खातीर. मागीर तातूंत कसिनो, सोरो, ड्रग्स, शिनळकी ह्यो सगळ्यो बाबी आयल्यो. तातूंतलीच एक बाब म्हळ्यार गोंयांत चलपी मसाज पार्लरां. गोंयच्या दर्यादेगांनी तर हे अशा पार्लरांचो धुमाकूळ जाला. मसाज पार्लरांच्या नांवान सर्रास शिनळकी वेव्हार चलता. आता हे मसाज पार्लरांचेर सरकार कडक पावलां उखलतले अशें शिनाल भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात हे विशीं खंय सरकार कायद्यांत दुरुस्ती हाडटा. आणि हे स्पास जे आहा तुमच्या गोंय राज्यांत स्पास खातीर फुडले असेंब्लीन एक नवे अमेंडमेंट येतले. कित्याक तुमी पळयता की एक ल्हान ल्हान एका रुमान लोक स्पास चलयता. आमी परमिशन दिवचे ना. हे स्पास ज्या एक गायडलायन्स अनुसार आसूंक जाय. ट्रेन मनीस आसूंक जाय. समज आयुर्वेदिक मसाज आणि इतर काही गोष्टी आणि मेडिकल ट्रिटमेंट्स दिता दे हॅव टू हॅव द सर्टिफिकेट. हे सगळे गोष्टी डिफायन करून कितकी व्हडली एरिया आसूंक जाय. नाल्यार तुमी कोस्टल बेल्टार पडले जाय ते अंधाधुंदी चल्ल्या. हेजेर खंय तरी नियंत्रण हाडपाक मुख्यमंत्री कडेन पूर्णपणे डिटेल चर्चा करून तेंचे कडेन एक वायट पेपर तेजेर हांवें सबमीट करून तेंचे गायडन्स घेवन आमी हे सगळे गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. वर्षा श्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
शिगावा जाल्ल्या अपघातान एका तरणाट्याक मरण आयले. शिगांवच्या मिरियम फार्मा लागीं हो अपघात जालो. लायटीच्या खांब्यार धपको दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी अनीश कुजूर हाका गंभीर दुखापत जाल्ली. ताका लागून ताका जाग्यारूच मरण आयले. आज सांजेच्या 5:30 ते 6 दरम्यान एक शिगांव मिरियम फार्म जी आसा थंय एक अपघात जालो आनी जो दुचाकी चालक आशिल्लो जो पल्सर घेवन वयतालो शिगांवच्यान कुळ्यां वयतालो तेजो तोल गेलो आनी तेणी लायटीच्या खांब्याक धडक दिली. ते धडकेन तेगेलो जो तकली खांब्याक आपटल्ली जावपाची शक्यता आसा की तो जागीच मरण पावलो. जेन्ना एम्बुलन्स आयली तेन्ना तो ऑलरेडी मेल्लो आशिल्लो आनी तेका जेन्ना कुळी पुलिसांक हेजी गजाल संगसुमार कुळी पुलिसांक फोन आयलो आनी जेन्ना अशी हांगा एक्सिडेंट जाला तेन्ना थंय घटनास्थळी जेन्ना येयले जाल्यार पल्सर सायडीन पडलेली आशिल्ली आनी ते रस्त्या कुशीन तो सायडीन रस्त्याच्या भायर पडलेलो आसलेलो. तेजें नांव आसा अनीश कुजूर, वय वर्सा 21, हो रावणारो कुळेंचो आनी तो शिगांवच्यान आपले फ्रेंडागेरसून कुळ्यां घर वयतना हो अपघात जालो. सांजेच्या बरोबर 5:30 ते 6 दरम्यान हो अपघात जाल्लो आसा. आनी जो कुळे पोलीस निरीक्षक जो आसा आमचो सगूण सावंत ह्याच्या मार्गदर्शना खाली आमचो PSI सदानंद देसाई हेणी पंचनाम केला आनी तेजी बॉडी सद्याक पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव धाडून दिली आसा. गोमंतक TV खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. म्हापशागिरी राष्ट्रीय महामार्गार मंगळारा राती एका कारीक भिरांकूळ सेल्फ एक्सिडंट जालो. चलोवप्याचे गाडयेवेले नियंत्रण सुटिल्ल्यान डिवायडरांत आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्याक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातान कार चलोवपी गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर GMCन दाखल केला. फुडलो तपास सुरू आसा. आम्ही सध्या असं गिरी फ्लायओव्हराच्या हायवेचेर आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता की हांगासर एक ब्लॅक कलर वॅगनराचो सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आसा. हांगासरल्या थळाव्या लोकांनी पयल्या म्हायतीनुसार अशें कळण्यात येता की ही जी ब्लॅक कलर वॅगनर आशिल्ली ती करासवाडा सायडीच्यान पर्वरी पणजी सायडीन वयताली. ह्या गाडयेचो जो ओवर स्पीड असल्या कारणान खंय तरी ड्रायव्हराचो कंट्रोल जो आसा तो सुटलो आनी तेणी थेट ह्या लायटीच्या खांब्याचेर हाडून मारलो. ह्या एक्सिडंटाचो धक्को इतलो गंभीर आशिल्लो की जो ड्रायव्हर जो आसा हितून गंभीर जखमी जाल्लो आसा. त्याच सायडीन एक सर्वीस रोड आसा. जो ड्रायव्हर जखमी जाल्लो आसा तेजी फॅमिली ह्याच वाठारांतल्यान फुडें वयताली. तेंच्यांनी हो जो एक्सिडंट आसा पळयतकच तेंच्यांनी 108 आपयली आनी तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन त्या भुरग्याक 108 घालून GMC सध्या फुडल्या उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. एका फाटोफाट एक विमान कंपनी आपले ऑपरेशन दाबोळे विमानतळावेल्यान मोपा विमानतळार शिफ्ट करीत आसात. मंगळारा स्पायसजेट विमान कंपनीन दाबोळे विमानतळावेले ऑपरेशन बंद करून मोपा विमानतळार शिफ्ट केले. एके वटेन मुख्यमंत्री आनी येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो दाबोळे विमानतळ बंद जावचो ना म्हूण आश्वासनां दितात. पूण अशे तरेन विमान कंपन्यो आपले दाबोळे विमानतळावेले ऑपरेशन बंद केले जाल्यार हाचो परिणाम दक्षिण गोंयच्या पर्यटनाचेर नक्कीच जातलो. आयज खंय तरी शॉकिंग गजाल जे आयकूंक येयला की दाबोलीम एअरपोर्टांतल्यान जे स्पायसजेट फ्लायट आसा तेंच्यांनी आपले ऑपरेशन्स बंद केल्ले आसा आनी तेंच्यांनी अशें म्हणलां की आमी मोपा एअरपोर्टांतल्यान आपलें ऑपरेशन चालू करतले म्हणून. जेन्ना ही सगळी गजाल स्प्रेड जाली तेन्ना आमकां खुबशे फोन येयले जे टूर ऑपरेटर्स आसा तशेंच टॅक्सीकारांचेर पळय खरी गजाल काय म्हणून. जेन्ना आमकां कळ्ळें आमी व्हेरीफाय केली आमच्या सोर्सा कडल्यान आमकां कळ्ळें की खरी गजाल की स्पायसजेटान आपले टोटल ऑपरेशन्स बंद केलेले आसा. आतां खंय तरी एक प्रश्न निर्माण जाता की स्पायसजेट आपले ऑपरेशन्स बंद केले हेच्या पयलीं खुबशे फ्लायटींनी आपले ऑपरेशन्स बंद केल्ले आसा आनी तितून एक इम्पॅक्ट दाबोलीम एअरपोर्टार पडटा तो की खंय तरी जे फ्लायट्स ऑपरेशन बंद करून ट्युरिस्ट जे आसा जे पॅसेंजर्स आसा ते खंय तरी दाबोलीम एअरपोर्टार कमी देंवता. आमी लास्ट टायम न्यूज केल्ली की खंय तरी ट्युरिस्ट जे आसा ते खंय तरी चड हँडलींग जाल्लेले आसा म्हणून. पूण जे एक्चुअल सोर्स जे फॅक्ट जर गजाल पळयत जाल्यार जे आमचें इन्फॉर्मेशन आमी काडलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की पॅसेंजर्स खूब कमी येता. अशें आमकां एकदां जे थंयचे जे टॅक्सी ऑपरेटर्स आसा ते आमकां सांगता की फ्लायटींतल्यान जर 100 पॅसेंजराची फ्लायट आहा भितर ना म्हणल्यार 20 ते 30 पॅसेंजर्स देंवता म्हणून आनी खंय तरी तेंचो बिझनस हो टोटल डावन जाल्लो आसा म्हणून. आनी जर फ्लायटी दाबोलीम एअरपोर्टांतल्यान जर कमी जायत रावली खंय तरी जो सावथ गोवा बेल्ट आसा तेचेर टोटल इम्पॅक्ट पडटलो आनी खुबशे टॅक्सीकार नाल्यार टूर ऑपरेटर्स तेंच्यांनी खंय तरी गाडयो घेतला नाल्यार तेंच्यांनी बिझनसान आपले इन्वेस्ट
इन्वेस्ट केले आसा ते खंय तरी लॉसान वयतले. सो गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम त्रिवेदी. काँग्रेसीन लोकसभा उमेदवारांची दुसरी वळेरी जाहीर केली. हे दुसरे वळेरेंत 43 उमेदवारांची नांवां आसात, पूण गोंयच्या उमेदवारांचो आस्पाव ना. देखून काँग्रेसी कडल्यान गोंयच्या उमेदवारांची नांवां केन्ना जाहीर जातली असो प्रश्न सगळ्यांकूच पडला. ह्या नादी जाहीर केल्ले वळेरेंत काँग्रेसीन 39 उमेदवारांची नांवां जाहीर केल्ली. लोकसभा वेंचणुकेची दीस जशे जशे लागीं पावता तशे तशे सगळ्यांक उत्सुकता आसा की गोंयसून कोण उमेदवार आसतले जे लोकसभा निवडणुकीक देंवतले. आयज काँग्रेसच्या केंद्रीय समितीन त्यांची दुसरी यादी जाहीर केली. भितून 43 उमेदवारांची नांवां जावन आसा आनी हे 43 उमेदवार विंगड विंगड राज्यांसून लोकसभा सिटाचेर आपली निवडणूक लढयतले. त्याच भायर आयच्या ह्या जाहीर केलेल्या यादीन गोंयचें नांव खंयच दिश्टी पडना अशी आशा आसली की ह्या सेकंड यादीन गोंयच्या काँग्रेसचे एक तरी उमेदवार डिक्लेअर जातलो. पूण आयज जेन्ना दुसरी यादी जाहीर केली तेन्ना ह्या यादीन आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आनी दमण दीव ह्या स राज्यांसून 43 उमेदवारांची नांवां डिक्लेअर जाल्लीं आसा. भितून गोंयचें नांव खंयच दिश्टी पडोंक ना. ही दुसरी यादी जावन आसली काँग्रेस केंद्रीय समितीची. तशेंच भाजपाच्या केंद्रीय समिती दुसरी यादी जाहीर जावपाची आसा. त्याच्या कडेन लक्ष सगळ्यांचें लागून आसा. ह्या वेंचणुकेची अपडेट आमी तुमच्या फुड्यान घेवन येत रावतले. हांव विनायक सामंत, गोमंतक टीव्ही. फाटल्या वर्सा सावन चर्चेंत आशिल्ल्या वाळपयच्या मुबारक अली खान हांच्या बेकायदेशीर घराचेर निमणे मातये भरवण करपाक सुरवात केली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण कडक पुलीस बंदोबस्तांत ही कारवाय जाली. फाटल्या वर्सान 3 वेळा बेकायदेशीर बांदकाम पाडपाक पालिका गेल्ली, मात घराच्या दनयान न्यायालयांतल्यान स्टे मागिल्ल्यान हे प्रकरण तशेंच आशिल्लें. निमाणे उच्च न्यायालयानूच हे बेकायदेशीर बांदकाम मातये भरवण करपाचे आदेश जारी केले. 4 ते 5 दीस हे बेकायदेशीर बांदकाम पाडपाक लागपाची शक्यताय आसा. गेल्या 1 वर्साच्यान आमकां खबर आसा की मुबारक अली खान यांचे घर बेकायदेशीर घर उडोवपाक हाचे सत्र हे सुरूच आसले. मात कांय कारणां खातीर ते घर उडोवपाचे फाटीं फुडें जाताले आनी आज निमाणे म्हणटा तशें आयज सकाळच्यान घर उडोवपाक अखेर सुरवात जालेली आसा. ह्या प्रकरणाची सविस्तर म्हायती अशी की वाळपय नगरपालिकान बेकायदेशीर घरां मोडपाचें सत्र सुरू केल्या नंतर मुबारक अली खान यांच्या विरुद्ध काही लोकांनी हायकोर्टान केस घातलेली आनी तेजेर उच्च न्यायालयान ताबडतोब हे घर उडोवपाचे हेजे कारवाई करपाची अशे आदेश दिलेले. मात गेल्या 1 वर्साच्यान 3 फावटी हे घर उडोवपाक लोक आयिल्ले, मात काही कारणां खातीर तेंच्यांनी स्टे हाडून फाटीं फुडें जाताले. गेल्या म्हयन्यान सुद्दां फेब्रुवारीन हे घर उडोवपा खातीर लोक आयिल्ले, मात तेंच्यांनी परत थोडे दिसांची स्टे हाडून आपल्याक जे घरातले सामान आसा ते हलोवपा खातीर तेंच्यांनी टायम घेतलेलो. आनी आयज निमाणे आयज मंगळारा 12 मार्चाक सकाळच्यान नगरपालिकेन धडक कारवाई करत हे घर उडोवपाक सुरवात केलेली आसा. सकाळच्या सत्रान तेंच्यांनी घरातले सामान काडपाकच टायम गेलो आनी दनपारच्यान हे खरें म्हणटा ते घर उडोवपाक सुरवात केलेली आसा. ह्या टायमार कडक बंदोबस्त आसलेल्या वाळपय म्युनिसिपालिटीचो चीफ ऑफिसर सुर्याजी राव राणे आनी तशेंच जॉयंट मामलेदार तशेंच वाळपय पोलीस निरीक्षक तशेंच इतर पोलीस आनी इतर अधिकारी घटनास्थळी येवन तेंच्यांनी पोलीस बंदोबस्तांत हे घर मोडपाक सुरवात केलेली आसा. एकूण 3 ते 4 दीस हे घर मोडपाक वयतले अशें एकंदरीत परिस्थितीनुसार कळटा. वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. मंत्री सुदीन ढवळीकर आनी आरजेपीच्या फुडाऱ्यां मदीं पंचायत चलो अभियाना वेळार जाल्लो वाद आतां राज्यपाला मेरेन पावला. मंगळारा राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांची भेट घेवन बेतोडा पंचायत चलो अभियाना वेळार मंत्री आनी आरजेपीचो जाल्लो वाद राज्यपालाक सांगून ह्या विशयाची दखल घेवची तशेंच मंत्री ढवळीकर हांच्या आड गैरवागणुकी खातीर कारवाय करची अशी मागणी आरजेपीन केला. सीबीचे क्वेश्चन आसा, 39 हेचेर क्वेश्चन आसा, पयरचे मागीर हेचेर क्वेश्चन आसा. कितें जालें म्हणल्यार आतां पेशंट सारकें तुका सांगपाक शकता. पंचायत चलो अभियाना वेळार आरजीचे कार्यकर्ते आणि मंत्री सुदीन ढवळीकर हांचे मदीं तोंडाक तोंड जाल्ले. बांदोडा पंचायतीन वेगवेगळ्या विशयांचेर आरजीचे फुडारी मंत्री सुदीन ढवळीकर हांकां जाप विचारूंक आयिल्ले. ह्या घडणुके उपरांत फोंड्या पोलीस स्टेशनात कागाळूय नोंद जाल्ली.
मंगळारा ह्या घडणुकेविशीं आरजीच्या शिष्टमंडळान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय हांची भेट घेवन ही बाब लक्षात हाडून दिल्या. मंत्री सुदीन ढवळीकाराचेर हे विशीं कारवाय करची अशी मागणी आरजीपीन राज्यपालाकडे केल्या. उपकार आयज आमी राजभवनान आमच्या गव्हर्नराक मेळपाक येयल्ले. तुमकां खबर आसा रिसंटली एक जो इन्सिडेंट बांदोरा विलेजीन जाल्लो, जेन्ना आमचो विश्वेश आनी बाकीचे जे प्रेमानंद भाऊ आसलो तशेंच बाकीचे आमचे जे वांगडी आसले ते गांवचे विलेजरांचे जे इश्यूज आसा ते मांडपाक लागून जो इव्हेंट घडयल्लो पंचायत चलो अभियान म्हणून, हो जो इव्हेंट सरकारान घडयल्लो ह्या इव्हेंटाक गेल्ले आनी थंय प्रश्न विचारपाक लागून गेल्ले. आनी तेजे नंतर खुबशे ज्यो घडणुको जाल्यो जावं जो स्थानीक आमदार आसा सुदीन ढवळीकर, तो सुदीन ढवळीकर कसो येवन जो आंगार येयलो, स्टेजीच्या आंगार येयलो आनी तेजे बॅग धरता म्हणून सांगलें आनी ताका धमक्यो दिल्यो. तशेंच बाकीचे जे तेजे कार्यकर्ते आसले तेंच्यांनी धमक्यो दिल्यो. तेंच्यांनी येवन सांगलें की तुमी हांगा कित्याक येयल्या काय म्हणून. जो सरकाराचो जो इव्हेंट आसा पंचायत चलो अभियान आनी हेजे जे वाद्य आसले हे चीफ मिनिस्टरान सांगलें की चीफ मिनिस्टरान प्रत्येक आमी गांवांनी वयतले आनी गांवचे जे लोकांचे विचार जे आसा जावं इश्यूज जे आसा ते अंडरस्टँड जातले. मिनिस्टर येतले, मिनिस्टर त्या दिसा विश्वजीत राणे जो हेल्थ मिनिस्टर आसा तो येयल्लो, TCP मिनिस्टर आसा तो येयल्लो आनी तेजे कडल्यान जाप मिन्स क्वेश्चन करपाक मेळटलें म्हणून अशें तेंच्यांनी वाद्य केल्ले. पण हो PR एक्टिविटी इतलोच उरलेलो आसा हें कळोन येता. आनी तेज्या नंतर जे आमचे वांगडी आसा विश्वेश आसा तशें बाकीच्या वांगड्यांनी पुलीस कंप्लेन केल्ली, आमच्या फोंडा पुलीस स्टेशनान पुलीस कंप्लेन केली. तेजे नंतर तेजेर एक्शन कांयच जावंक ना, जो FIR जावंक ना, तेजी फुडली तांकां कांयच इन्व्हेस्टिगेशन कांयच जावंक ना. म्हटल्यार आयज अशें जाल्लें आसा की प्रेशर जो आसा, जो रुलींग सरकार जो आसा BJP सरकार, हेंच्या थ्रू प्रेशर पडटा पुलीस स्टेशनाचेर आनी जे वाद्य केल्ले आसा म्हटल्यार सगळे भर सभेन आनी सगळो जो व्हिडिओ आउट जाल्लो आसा, व्हिडिओन क्लियर कट दाखयल्ले आसा, थ्रेटनींग जे शब्दां वापरलेली आसा, जो मिनिस्टरान वापरलेली आसा सुदीन ढवळीकरान, ह्या हेजेर तेंच्यांनी अजून पर्यंत कांयच एक्शन घेवंक ना. आनी तेकाच लागून आयज आमी गव्हर्नराक येवन मेळपाक येयल्ले. कित्याक अशें एक पार्शियलिटी अशी जाल्ली आसा. पार्शियलिटी म्हटल्यार कितें, रुलींग जे पक्ष आसा जावं तेंचे आमदार आसा, तेंचे जे कार्यकर्ते आसा तेंचेर कांय एक्शन जायना, पण बाकीचे कोण आसता तेंचेर रोखडेच कंप्लेन येता. तर एक एश्युरन्स दिल्लें आसा ते म्हणजे आपूण हे जे आसा जो आमी आयज कंप्लेन दिल्ली आसा ती ते लेटर जे आसा ते आपूण CMA मेरेन पावयतलो म्हणून आनी तांकां सांगतलो म्हणून की हेजेर कितें तरी हे एक्शन जावपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. पणजे पालिका गार्डनात बुधवारा सकाळी एका भिकाऱ्याची कूड मेल्ल्या अवस्थेत सापडली. सोरो पिवन पडून तकलेक माल लागिल्ल्यान ताका मरण आयिल्ल्याचो अदमास आसा. तो मूळ नेपाळचो. पुलीस घडणूक थळार पावल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. आयज सकाळी म्युनिसिपल गार्डन पणजी एमिक्युलेट चर्ची कडेन जे गार्डन आसा थंयसर एक अननोन बॉडी सांपडली आनी पुलिसांच्या म्हायती प्रमाणे ती बॉडी जी आसा ताची आजून कांयच आयडेंटिटी कळीत जाल्लेली ना. कारण तिचे कांयच आयडेंटिटी ताचे कडेन नाशिल्ली आनी ताचे कडेन फक्त एकूच बॅग आशिल्लें. ही जी अननोन बॉडी सांपडल्या तिचो कोणीच खून करूंक ना किंवा तिका कोणीच मारलेली ना अशी म्हायती आमकां पुलिसांनी दिली. कारण म्हटल्यार तुमी हांगासर फाटल्यान पळोवपाकूच शकता हे जे आसा ताचेर तकली आपटून तेचो जीव गेल्लो आसा. कारण म्हटल्यार ताचे बॉडीचेर कसले स्क्रॅच ना किंवा ताका कोणी कितेंच केल्लेलें अशें आमकां दिश्टी पडना अशें पुलिसांनी सांगलां. आनी हांगासर तो पिवन आशिल्लो मिड नायट खंय तरी ताचो जो जीव आसा तो गेल्लो आसा अशें पुलिसांनी आमकां कळीत केलां. जाल्यार हाचो जो फुडलो तपास आसा तो तुमच्या मेरेन आमी पावयतलीच. आनी पुलिसांनी सांगलेले प्रमाणे तो रातचो पिवन आशिल्लो आनी तेची तकली आपटून तेजो जीव गेला असो पुलिसांनी आतां सद्या तरी कळीत केलेलें आसा. कारण तेजे आंगाचेर कसलेच स्क्रॅच ना किंवा ताका कोणी मारलेलो कांयच दिश्टी पडना. ताचे खातीर पुलिसांनी फक्त इतलेंच कळीत केला की ताची जी फुडली जी कारवाई आसतली ती आमी तुमच्या मेरेन पावयतली. जाल्यार पळयत रावात गोमंतक TV.
आवाज गोयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर.